Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. सुरुवातेची उतरां. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज प्राचीन काळाचो तिसरो आयतार. सासणाचें जिवीत दितोलें उदक पियेवन भरवशाचीं पावलां मारुया म्हूण आमकां उलो करता. जिविताचें सुकें कोड्डें ओरोणें उतरून पांचवो चोरो मेळतोल्या देसान आमी पावतोलीं म्हूण जेजू आमकां भरवशाची शिकोवण दिता आनी कोश्ट खुर्सांक फुडो करूंक जिवीत दितोल्या खाणा पिवणान तो आमकां घोट करता. ह्या प्राचीन काळांत खेरीत भाशेन भरवासो आनी सासणाचें जिवीत दितोल्या जेजूचेर आमची नदर थिरावन भरवशाचीं पावलां मारूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान देवाची कृपा आमकां मागुया. प्राचिताची रीत. सोमया जेजू आमचे गैर समजणेक लागून जायते फावटी तुजेर आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांचेर आमी आड उलयल्या, गुणगुणल्या. सोमया काकलूत कर. क्रिस्ता जेजू कोश्टां निराशीपणाच्या वेळार आमकांच आनी भोंवतणी जियेतोल्यांक भरवशाची क्रिस्ती भावार्थी जावंक आमी चुकल्या. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमया जेजू तूं सासणीक जिविताची खरी झोर, पूण तुका सोडून संवसारी वस्तूंक भुल्ल्या. जिविताचे संस्कृतायेक पाठ करून निसणटोण मरणाची संस्कृताय आमी आपणायल्या. सोमया काकलूत कर. वाचपा आदीं विवरण. पयल्या वाचपान ओरोण्यांत तानेन तळमळ्योन मोइजेसाचेर आनी देवाचेर गुणगुणून देवाची परिक्षा करतले इस्रायल पोरजेक देव खडपांतलें पिवण दिवन धादोशी करता. क्रिस्ता सोवें देवाचो वैभव मेळचो बापान दिल्लो भरवंसो आमकां फटयना हाची खात्री दुसऱ्या वाचपांत दिता. शुभ वर्तमानांत सामारियकान ओस्तोरेक जेजू आपल्या उतरांतल्यान सासणाचें जिवीत दितोलें उदक पियोंक दिता. देवाचें उतर आमी चितान आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी तानेच्या वळवळ्यांनी लोक मोइजेसाचेर आड उलयत आसलो. तांणी म्हळें, कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? आमच्या भुरग्यां आनी गोरवां बराबर आमी तानेन मोरच्याक? मोइजेसान सर्वेस्पराक उलो मारून म्हळें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनीक मातशें रावल्यार तीं म्हाका फातरावंक लागतलीं. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, इस्रायेलाच्या थोड्या जाणट्यांक घेवन लोकां मुखार चल. नदीर मारलोलोय तो दांडो हातांत धरून वच. थंय होरेबाग पावतोच हांव तुमचे मुखार खोडपार आसतलों. खोडपाचेर मार आनी तांतलें लोकांन पियोवचे खातीर उदक भायर सरतलें. इस्रायेलाच्या जाणट्यांच्या दोळ्या मुखार मोइजेसान तशें केलें.
ह्या जाग्याक मासा आनी मेरिबा म्हूण नांव दवरलें, कित्याक इस्रायेलाचीं भुरगीं थंय गुणगुणलोलीं आनी तांणी सर्वेस्पराची परिक्षा केल्ली. अशें म्हणून सर्वेस्पर आमचे वाटेन आसा की ना? सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर खोडोप आमचो तारोक, ताका वाखाणुया. जबाब. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक, काळजांत दवरूंक सगळीं आयतीं रावया. जबाब. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. मेरिबाक आनी ओरोण्यान मासाक केल्लें तशें, तुमचीं काळजां फातरावरी दारूण करूं नाकात. जबाब. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणींनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशीं देवा आनी आमचे मदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसांव त्या कृपेच्या भेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटलें म्हूण भरवंसो धरून आमी मुरगोडटांव. भरवंसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उद्देशीं देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हळ्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सोम्या, तूं खरोच संवसाराचो तारोक. म्हाका आनीक तान लागची न्हय म्हूण तें उदक म्हाका दी. जुवांवां पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू सिकार नांवाच्या सामारियाच्या एका नोगरांत पावलो. जाकोबान जुजेक आपल्या पुताक दिल्ल्या भाटां लागींच हो नोगोर आसलो. जाकोबाची बाय थंय आसली आनी जेजू चलून चलून थकलोलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. सामारियाची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका इल्लें पियोंक दी. ताचें शीस
जेवणाक कितें घेवंक म्हूण नोगरांत गेल्ले. समारियेचे बायलेन ताका म्हणलें, तूं जुदेव आनी हांव सामारियाकान, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पियोंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेवांक आनी सामारियाकारांक पडना. जेजून तिका परतिपाळ केलो, देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका पियोंक दी अशें तुका म्हणटा तो कोण, तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बांय खोल आसा, तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या बापा जाकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिल्ली, आपूण तिचें उदक पियेलो, तशेंच ताचीं भुरगीं आनी ताचीं गोरवां. जेजून तिका म्हणलें, हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियेत ताका कदींच तान लागची ना. हांव ताका दीन त्या उदकाची ताचे भितर एक जोर जातली आनी ती ताका सासणाचें जिवीत दीत व्हांवतली. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तें उदक म्हाका दी, अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. जेजून तिका म्हणलें, वच, तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनी हांगा ये. बायलेन जाप दिली, म्हाका घोव ना. जेजून तिका परतून म्हणलें, म्हाका घोव ना हें तुवें सारकें सांगलें, कित्याक तुका 5 दादले आसले आनी तुज्या सांगाता आतां आसा तोय तुजो घोव न्हय. हें तुवें सारकें सांगलें. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो, पूण तुमी ताका जेरुजालेमांतूच भोजूंक जाय म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हणलें, म्हजें आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वो जेरुजालेम जावं बापाक भोसची नात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी वळखोनान ताका भोसतात, आमी जाल्यार वळखोतांव ताका भोसता, कित्याक तारोण जुदेव लोकांतलें येता. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हळ्यार हो वेळ पावलो, की खरे भोसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती करतले, कित्याक म्हळ्यार असलेच भोसपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या भोसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजूंक जाय. बायलेन ताका म्हणलें, मेसियास म्हणजे अभिषेक हो देवान मागलोलो येवचो आसा म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. जेजून तिका म्हणलें, हांव तो, तुजे कडेन उलोयतां तो. त्याच वेळार ताचे शीस थंय पावले आनी एके बायले लागीं तो उलोयता म्हूण तांकां अजाप दिसलें. पूण तिचें तुका कितें जाय वो तिचे कडेन तूं कित्याक उलोयताय अशें कोणेंच विचारलें ना. तेन्ना ती बायल उदकाचो कळसो थंयच सांडून नोगरांत गेली आनी लोकांक म्हणूंक लागली, हांवें केलां तितलें कोण एकल्यान म्हाका सांगलां. येयात आनी ताका पळयात, होच
अभिशिक्त जायत काय. तो लोक नोगरांतलो भायर सरून ताका मेळूंक आयलो. इतलें म्हणसर शीस ताचे कडेन मागताले, गुरुजी जेवुया. पूण ताणें तांकां म्हणलें, म्हाका जें जेवण खाण आसा ताची तुमकां वळख ना. देखून शीस एकामेकाक म्हणूंक लागले, ताका कोणें जेवंक हाडून दिलां काय. जेजून तांकां म्हणलें, जाणें म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक आनी ताचें काम शांती पावोवंक हेंच म्हजें जेवण खाण. 4 म्हयने उपरांत लुवणी अशी तुमचे मदें म्हणणी आसा न्हय. हांव तुमकां सांगतां, तुमचे दोळे उखलून पळयात. शेतां जालीं धोवीं, लुवची जालीं. लुवता तो आपली मजुरी घेता आनी सासणाच्या जिविताक पीक एकठांय करता. आनी अशे ओंपी आनी लुवपी बराबर संतोसतात. हांगा ही म्हणणी लागता, एकलो ओंपता, दुसरो लुवता. ज्या शेताचे कोस्ट तुमी काडूंक नात, त्या शेतांत तुमकां हांवें लुवंक धाडल्यात. दुसऱ्यांनी ताचे कोस्ट काडल्यात आनी तांच्या कोश्टांच्या फळांत तुमकां भाग मेळ्ळा. हांवें केलां तितलेंय ताणें म्हाका सांगलां. अशी ते बायलेन गोवाय दिल्ली देखून त्या नोगरांतल्या पुस्कोळ सामारियाकारांनी ताचेर विस्वास दवरलो. देखून सामारियाकारां ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें. आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनीक खूब जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. तीं बायलेक म्हणटालीं, आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय, बोगोर आमीच ताचें आयकोलां देखून आमी सोत मानता. आनी तो खरोच संवसाराचो तारोक म्हूण आमकां कळोवन आयला. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावार्थ्यांचे मागणे. लिओ आमच्या भाग्यवंत बापान, बिस्पांनी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या तत्वांतल्यान आनी देखीवंत कार्यांतल्यान पोरजेक मार्गदर्शन दिवन तांचो भरवासो अखंड करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. देशांच्या राजकारभाऱ्यांनी भूक ताणेन कोसटवतले पोरजेक सोंपेपणी खाण पिवण फावो जातोले उपाय घेवंक आनी सृश्टीचेर जातोले अत्याचार नपयत करूंक तांकां देवाची कृपा आनी जणवाय मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. प्राचीन काळाचो बरो उपयोग करून पातकाचें जिवीत फाटीं सोडून जेजू सासणाचें जिवीत दितोले जोरी वाटेन आमी चलूंक आमा भावार्थ्यांक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आयज गोंयची परिस्थिती नाजूक जाल्ली दिसता. वेता थंय भ्रश्टाचार, अपराध, अपघात वाडत वेतात.
मोरणाची संस्कृताय पयसावून जिविताची संस्कृताय आपणावूं सोमेस्तांक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसादेसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखणता. आमेन. नियाळ. जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. जुवांव 4:4-7. नियाळाक आधार. खरेंच जेजूक मनीस कशी तान लागलोली, कित्याक लांब दीग वाट ताणें चलोवन काडलोली. पूण ह्या सुवातेर जेजून हे वागणुके वरवीं त्या सामारेतान ओस्तोरयेची नवसुर्णी पळयली, कित्याक संवसारांत कितलें वायट जिवीत जियोवन पासून त्या ओस्तोरेचे आत्मीकतान जेजू भागूंक सोदतालो. हे वरवीं ताणें तिचें जिवीत बदलून नव्या जिविताची सुरवात केली. जेजू थकता तेन्ना जायते फावटी आपली भूक तान मारूंक बेतानियांत आपल्या इश्टांगेर भितर सरतालो आनी देवाच्या उतराची तान तांच्यांत वाडयतालो. जेजू जेवण खाण एक सोयेक घेतालो. आपली भेट तो बेश्टी वचोंक दिनासलो, पूण त्या भेटे वरवीं मनशांचें जिवीत तो बदलतालो, मिलाग्री करतालो आनी सर्गींच्या राजाक तो तयार करतालो. जेजू जाकेवाक भेटता आनी ह्याच संदर्भान तो ताचें जिवीत बदलता. जेजू खुर्सार मरतना आपल्याक तान लागल्या म्हणटा. मनीस कसो ताका तान लागलोली, पूण ताणेंतल्यान जेजू मनशांच्या पातकाक आशेलो आनी ह्याच खातीर ती आपल्याचेर घेवन ताणें कोस्ट मरण सोंसून आमकां पातकांतलीं सोडयलीं, आमची तान भागयली. मोगळा बापा, आमची तान न्हयच फकत उदकाक पूण तुज्या उतराक आसूंक सदांच आशोवंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.